म्हणजे फॉरेस्टय उरपाक जाय आनी आमच्या लोकांकूय बी वेवस्थीत रित्या सगळ्यो सुखसोयी थंयसर रावपी लोकांक जर मेळपाक जाय आसत जाल्यार इट इज अ जॉयंट कोलॅबोरेशन बिटवीन द फॉरेस्ट पीपल आनी द पीपल स्टेईंग देयर. हें आसप अत्यंत गरजेचें आसा. आयज पर्यंत खंय तरी थोडेशे मतभेद तेंच्या मदीं क्रिएट जाता ते जर आमी सॉल्व केले म्हणजे कालच हांव IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्वीस ऑफिसर्सांची मिटींग घेतालो की तांच्यांनी तांच्यो डिफिकल्टीज कितें ह्योय म्हजे समोर सांगल्यो, लोकांच्यो डिफिकल्टीज कितें ह्योय हांवें तांकां सांगल्यो. म्हणजे तांकां गायड म्हणून परतूय थंयसरूच रावपी लोकांक इनवॉल्व करून गायडूय ते घेवपाचें आसा वीच इज दॅन गिवींग द सर्टिफिकेट अगेन टू शो. म्हणजे जंगलाचो फायदो थंय रावपी लोकांकूय जावपाक जाय आनी भायल्यान येवपी लोकांक ताचो आस्वादूय घेवपाक जाय अशा पद्दतीची स्कीम ते डिझायन करता. कदाचित फुडल्या म्हयन्यांतल्यान आय थिंक फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ यू अलाव फॉर द टुरिस्ट ऑल्सो टू रोम इन द फॉरेस्ट. आयज पर्यंत म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर येवपी कॅश्यू प्लांटेशन मोठ्या प्रमाणात आशिल्लें बट तें लुप्त जायत चल्लां. बट तें चड प्लांटेशन जावपा खातीरय बी म्हणजे ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला तांच्यांनी आनीकूय बी प्लांटेशन्स करचें जेणे करून ताजोय फायदो म्हणजे केन्नाच कोणाक दिसचें न्ही की फॉरेस्ट आसा म्हणून म्हाका लुकसाण जाता. ना, फॉरेस्ट आसा म्हणून म्हाका फायदो जाता, फॉरेस्ट आसा म्हणून म्हाका 4 पयशे मेळटा. त्या फॉरेस्टान रावपी आमच्या ट्रायबल भावांकूय तें दिसपाक जाय.